Already tourism effect जाल्लो आहा. We are monitoring the situation. I Chief Minister सांगला आनी सांचे मेवया म्हणून to work out some solution. Let us wait and watch. But definitely tourist taxi owners जे आहा तेणी सजमोन घेवपाची गरज आहा की जे टुरिस्ट गोंया येता तेंकां पडोंक ना आमी की हिंगा स्ट्रायक आहा आनी कितें. They are coming for short holiday 3 days. 2 days, 3 days, 4 days. So हे जो शॉर्ट हॉलिडेयांक जेन्ना ते येता तेंकां त्रास जावप, तेंकां बॅगां ओडून व्हरोन वचप हे खंयचे तरी योग्य ना अशें म्हाका दिसता. हेचेर सुटावप, बेगीन येवचो म्हणून आमी मागता. तर ते म्हणटा आमकां एप बेस्ड टॅक्सी नाका. वी आर रेडी फॉर डिजिटल मिटर. वील हॅव अ डिस्कशन इन द इवनिंग विथ CM and the other officers of the government. Remove a solution. Let us see. Actually, solution येवपाक जाय. आता बेगीन येवपाक जाय न्ही, नाल्यार अशेंच जर बंद उरलें जाल्यार टुरिजम ट्युरिजम एक्टिविटी जी ऑफ सिजनाक जाता ही इंडियन ट्युरिस्ट. इंडियन ट्युरिस्ट आर द बिगस्ट कॉन्ट्रिब्युटर टू द इंडस्ट्री इन गोवा. दिस ट्युरिजम इंडस्ट्री इंडियन जे आमच्या येता पळय तेंकां बॅड मेमरीज घेवन तेणी वचोंक पारना फक्त. हे आतां कालच्यान सगळे वयर सकला जाल्ले आहा. एअरपोर्टाचेर डिले जावन पावल्ले आहा गेस्ट, फ्लायटां चुकलेली आहा. सो त्रास जाल्ले आहा. सो आनी फुडें त्रास जावचे न्हू म्हणून आय एम appealing to the taxi owners to come out with a final solution. They are saying we do not want app-based taxi. CMन का सांगले तेंकां तुमकां गोवा मायल्स नाका जाल्यार आपूण एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट न्यू घालता, तुमी कोट करा म्हणून. तुमचे कोणाक फुडें काडा, कोट करा, टॅक्नॉलॉजी हाडा, तुमी रन करा तुमचो ओन ॲप. ते म्हणटा आमकां ॲप बेस्ड टॅक्सीच नाका. वी आर रेडी टू put meters with billing. Let us see. Wait and watch if Chief Minister agrees on that. गोवा टॅक्सी ऑपरेटर स्ट्रायकार गेला त्याच्यात तुझे किती म्हणा. First of all, the tourists who are in Goa are inconvenienced. जाल्ले आहात. Inconvenience touristan जावंक पाना. Therefore, I was all the time after our taxi owners of the coastal belt explaining to them that inconvenience to a to the tourist is as good as you are making an inconvenience to the person who is giving you business. धंदो दिवपी जो ट्युरिस्ट गोंयान येता आनी टॅक्सीचो वापर खूब करता, एअरपोर्टार वचून सायट सिंगाक तेंकां इनकन्विनियन्स जाता. ट्युरिस्टांक पडोंक ना तुजें कितें पळय तें इश्यू. They don't want any problems when they visit especially the state for tourism purpose. They are not interested to know what is the problem. Taxi, finally end of the day taxi ना, एअरपोर्टाचेर टॅक्सी ना. हे प्रॉब्लेम जाल्ले आहाय. आयज म्हाका आमच्या हॉटेलान कितलेच फोन येयले की फ्लायट्स आर लायकली टू बी मिस्ड बाय few guests. So I told them, you arrange private cars to drop them because they cannot be kept behind. Arrange private cars but drop them. So is it fair? अशें प्रॉब्लेम एफेक्ट जाला. आयज एफेक्ट जाला being a weekend. Friday, today is the day where tourists are coming into Goa in a off season. And Saturday is the day where tourists are enjoying and they're going for sightseeing. Is it fair enough for taxi operators to go on strike when CM has given them number of assurances? दुसरे बिजनेस जे आहे रेंट अ कार. सो माझो रिक्वेस्ट आहे की ट्युरिस्टांक इनकन्विनियन्स जावंक पारना. रेंट अ कारवाल्यांनी आपल्यो गाडयो दिवच्यो रेंटाक. 3,000 आमचे कडेन रेंट अ कार आहा. 3,000 जर रेंट अ कार जर वचत ट्युरिस्टाक मातशें प्रॉब्लम उणें जातलें. 18,000 बायकी आहा. तितून जर तूं ऑपरेशनान 16,000 आसतलें बायक, 2 व्हिलर रेंट अ बायक त्यो दिवपाच्यो म्हणजे एटलिस्ट इनकन्विनियन्स जावंक पारना. So Tourist who comes to Goa should not have a problem of any kind of strike or any kind of thing which is going to destroy their vacation. So They are coming for 3 days. So CM says तुम्ही ॲप तुमचे ॲप करून तुम्ही IT घेऊन या तरी पण ऐका ना. All over India
डिजिटलायझेशन जाल्लें आमचो प्रायम मिनिस्टर म्हणटा डिजिटल इंडिया जावची ऑल ओवर द वर्ल्ड हेच आहा डिजिटलायझेशन दे आर तेंचे म्हणणें कितें आहा की आमी भायले कंपनीच्या अंडर रावचे ना गोवा मायल्स भायली कंपनी आतां तितून दोग जाण ते म्हणटा डायरेक्टर गोंयचे आहा वी आर गव्हर्मेंट एप्रूव्ड म्हणटा ते आतां वन स्टेप फुडें वचून गव्हर्मेंट एप्रूव्ड एप बेस्ड कंपनी वीच इज रेंडरिंग सर्वीस फॉर ट्युरिजम इंडस्ट्री सो हेचेर विचार आमी करपाक जाय एज ऑल द MLAs ऑफ द कोस्टल बेल्ट तांकां पोटोवन दिवचें पडटलें जो तर टॅक्नॉलॉजी ते दिता आनी जो तर ते आपले एक दोन जाण डायरेक्टर घालता एक नॉर्थाचो सावथाचो आनी हे गव्हर्मेंट एप्रूव्ड जाता आनी गव्हर्मेंट तेजो कंट्रोल आहा जर तूं ट्युरिजमाचो एक डायरेक्टर GTDCचो एक डायरेक्टर हितून बोर्डार आहा तितून आमचे नॉर्थ गोवाचो एक डायरेक्टर बोर्डार आहा सावथ गोवाचो एक डायरेक्टर बोर्डार आहा सो तर अशें कितें जर मिडल सोल्युशन येता जाल्यार पळोवपाक जाय कित्याक चीफ मिनिस्टर इज हेल बेंट ऑन एप बेस्ड सर्वीस सो तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय ऑटोमॅटिकली चेंजींग इनटू मीटर which is automatically changing into GPS सगळें आहा तितून सो तुमी कॉन्फिडन्सान घेया तांकां यू मीन टू से दॅट सी हांव तशें म्हणना आय कॅनॉट टॉक ऑन बिहाफ ऑफ ट्युरिस्ट टॅक्सी ओनर्स हांव तेंचो बरो मागपी तेंच्या वांगडा सदांच आहा आमचे गोंयकार ते वी हॅव टू प्रोटेक्ट देम तर तेंच्या मनान एकूच आहा की आमकां भायली कंपनी नाका टॅक्नॉलॉजी ते कंपनी कडेन आहा गोवा मायल्सा कडेन आतां आनीक जो तर एग्रिगेटर हाडलो तोय बीन भायलोच येतलो टॅक्नॉलॉजी आमच्या गोंयांत ना ही जी टॅक्नॉलॉजी आहा एप बेस्ड कंपनीची टॅक्नॉलॉजी आमच्या गोंयांत ना सो भायलोच हाडचो पडटा भायलो हाडून भितरले जो तर डायरेक्टर घेता आनी गोवा गव्हर्मेंट फूल कंट्रोल करता लायक आमचो मॉडल PPP मॉडल आमी जो गुड बेसिसाचेर घातला गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट चलयता भायलो पूण फूल कंट्रोल गव्हर्मेंट आसा बट इज इट जस्टिफाय द टॅक्सी ऑपरेटर्स गोईंग ऑन स्ट्रायक See, they are upset, they are angry. They are thinking that this government is not listening to them. Chief Minister is not listening to them. I, as one of the ministers in the government, is not listening to them. But reality, ground reality, आनी वेगळी आहा. ट्युरिस्टांक सर्वीस जाय. म्हाजी हॉटेलां आहा. पण म्हाज्या हॉटेलांसून जेन्ना गेस्ट भायर सरतात तेन्ना आमची ती टॅक्सी यूज करतात. सो हें सोल्युशन कितें आसतलें सर दोगांयकूय एकठांय हाडपाक हे आहा गेस्ट आसता तुमच्या बिचार गेल्या तांकां जाय एप बेस्ड सर्वीस सो रेस्टॉरंटान एप बेस्ड सर्वीस जाय सो सोल्युशन कितें टू गेट बोथ टुगेदर गव्हर्मेंट एंड टॅक्सी let ऑपरेटर us understand one thing that if we can bring all these people on one table and discuss about technology chief minister म्हणटा Michael we want all the taxi owners to use the technology there shouldn't be any complaint as far as overcharging there shouldn't be any complaint as far as any driver trying to take tourist taxi tourist जे आहा ड्रायव्हर खंयचो गाडयेचो तांकां लॉंग रुटान व्हरोंक पारना वो आनी खंय व्हरोंक पारना वो आनी कितें जावंक पारना जाल्यार तो एप बेस्ड सर्विसाचेर आमकां सगळें पावतलें हें तेजें मत चीफ मिनिस्टराचें सो एवरीबडी हॅज टू कम ऑन बोर्ड फॉर टू अंडरस्टँड टेक्नॉलॉजी It is not only, I am not talking about Goa Mines, it is a question of technology. जो जर आनी खंयची कंपनी जो तर गव्हर्मेंट हाडटा पूण ती अगेन भायलीच आसतली सो एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट जेन्ना दितले कंपनी भायली आसतली गव्हर्मेंटान एप पासून काडलो कंपनी भायली जाली न्हू परतून आमचे टॅक्सी ओनर कितें म्हणटा आमकां गोंयची कंपनी जाली सो IT कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन म्हणून टॅक्नॉलॉजी खंयची हाडटले तेंचे कडेन ना तेंचे कडेन आय हॅव ऑलरेडी स्पोक तेंचे कडेन दे आर सर्चिंग फॉर सिमिलर टॅक्नॉलॉजी सो सोल्युशन कशें येतलें सोल्युशन कशें येतलें आतां उलोवचें पडटलें तेंचे कडेन आय चीफ मिनिस्टराक मेळोंक येता एक दीस पळोवया कितें जाता